गायीक राष्ट्रमातेचो दर्जो दिवचो म्हणून 28 फेब्रुवाराक दिल्ली देशव्यापी आंदोलन जातलें. गोहत्या बंदी आसा म्हणटात, मात गोंयांतय गायो मारप अजून चल्लां. मडगांवां हालींच हो प्रकार उक्ताडार आयला. पुलिसांक सांगूनय पुलीस उसरां पावले म्हूण गोवंश रक्षा अभियानाक पुलिसांचेर दुबाव. गोहत्या बंदी कायदो खर आनी प्रामाणीकपणान लागू करचो म्हूण अभियानाची मागणी. गोहत्या बंदी आसा, परंतु गोंयान गोहत्या घडलेली आसा. आमी 2 वेळा गोवंश रक्षा अभियानान हे उघडकीस हाडलेले. हालीं शिरडॉन मडगांव जे सिवेज ट्रिटमेंट प्लांट आसा थंय आमी कंप्लेन दिल्ली, आमकां कॉल्स आयिल्ले आनी त्या वेळार ते काव स्लॉटर ऍक्ट लागलो. थंय एक गाय कापली गेली आनी दुर्दैव अशें की पुलीस उशिरा गेले आनी थंय तेंच्यांनी सगळें थंयचे तांकां कांयच मेळोंक ना. म्हणजे मांस मेळ्ळें पूण ते दे कांट प्रूव दॅट इट इज काव, पूण एक्चुअली थंय गाय असली हे मेसेज आमकां असलो. हांवें स्वता कॉल करून पुलिसांनी कंप्लेन लॉन्च केल्ली आनी डेप्युटी कलेक्टराकूय थंय मडगांवचे इन्फॉर्म केल्ले. तो ऍक्ट लायला तेंच्यांनी, पूण दुर्दैव अशें आसा की तांकां एंटीसिपेटरी बेल मेळटा. जेन्ना ज्या राज्यान गायीची हत्या जावंक जायना म्हणून कायदो आसा तो थरली इम्प्लिमेंट जायना आनी तो इम्प्लिमेंट करप हें सरकारचें कर्तव्य आसा. म्हणून आमी गाय आसा गोमातेक तिका तो दर्जो दिवचो ही प्रमुख मागणी घेवन ते देशभर फिरले आनी तेचोच भाग म्हणून हे राष्ट्रीय आंदोलनाचो जो आमचो जो दीस आसा तो 28 फेब्रुवारी चलो दिल्ली. पर्वरेक बऱ्यापैकी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मेळ्ळा. फक्त 2-3 म्हयने भितर काम तडीक लावन लोकांक उक्तें केलें. ह्या ग्रावंडाचेर बास्केटबॉल कोर्ट, स्केटिंग कोर्ट, चेंजिंग रुमा सयत बाकीच्योय गजाली आसात. प्रकल्पाचेर सुमार 45 लाख मोडल्यात. खेळा मंत्री रमेश तवडकरान कॉम्प्लेक्साचें उक्तावण केलें. आमदार रोहन खंवटे, खेळा संचालक प्रभुदेसाय आनी बाकीचे आशिल्ले. पर्वरेकारांच्या भुरग्यांक आतां खेळपाची बरेपैकी वेवस्था जाल्या. पर्वरेचे हे मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आतां लोकांक उक्ते. कॉम्प्लेक्सात बास्केटबॉल, स्केटिंग आनी चेंजिंग रुमाय आसा. म्हाका खूब आनंद जाता. तशें आमदार किंवा आमचे डायरेक्टर ह्या सगळ्यांनीच फादर एक बरी फॅसिलिटी, कारण ह्या ग्राउंडाची हांवें 2 फावट विजीट केल्ली आसा. लोकांचो डिमांड्स आशिल्लो, तो डिमांड्स आज फुलफील जाता. गोंयांत नॅशनल गेम्स जावपाचे अंदू नोव्हेंबरात. नॅशनल गेम्साक प्रकल्प उबारपाचें काम खंय चल्लां. की अशा तरेचे गोंयभर आमी अशें डेव्हलपमेंट करता आसतना परत एकदा आनी मोठी जबाबदारी नॅशनल गेमीची जबाबदारी आमकां ऑर्गनायझेशन करपाची आसा. इंटरनॅशनल लेवलावरचे अशा तरेचे बरे इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाची जबाबदारी आयिल्ली आसा. पर्वरे असले एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जावचे म्हूण आमदार फाटलीं 2-1 वर्सां जालो सरकाराच्या फाटल्यान आशिल्लो. कॉम्प्लेक्स सुरू जाले आनी भुरग्यांची स्केटिंगाची उमेद भागयली. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. इतल्यान खबरांची रंगात सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार.